6 डिसेंबर 2015 एक मोठे सहकार संमेलन भरून हाडपाचें आसा आनी हाजो फाटलो उद्देश असो आसा की संपूर्ण गोंयांत साधारणतः 3095 सोसायटी ज्यो आसात ह्यो कार्यरत आसात आनी इतली वर्सां ह्या सहकार क्षेत्रांत काम करपी जे कर्मचारी वर्ग आसूं अथवा मॅनेजमेंट हांचे खंय तरी कामाची नोंद घेवपाचे आमचो प्रयत्न आसा आनी ह्या संमेलना भितर जेणे आपले मोठे योगदान सहकार क्षेत्र वाडोवपाक दिल्लें आसा तेंचो मान सन्मान तेंचो सत्कार 6 डिसेंबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉल जो आसा त्या हॉलां भितर आमी करतले। त्या खातीर आमी जी समिती नियुक्त केल्या ताजे मुखेली जे आसात ते सहकार क्षेत्रांतले एक जाणकार प्रभाकर वेर्णेकर आसात। ती समिती दर आठवड्याक एकदां त्या तालुक्यान वतले त्या तालुक्यांतल्या सहकार क्षेत्रांतल्या लोकां कडेन संपर्क सादतले आनी मुखार जो कार्यक्रम बरे भशेन करून घेतले। हातूंतल्यान काही लोकांचे काही जाणांच्यो समस्या आसतल्यो त्या समस्याचे जे परिमार्जन करूंक जाय समस्या पयस करपाक जाय तोय हातूंतल्यान एक विचार जातलो। ह्या संमेलनाक आमी खास करून केंद्रीय मंत्री जेंचे कडेन हांव पर्सनली उलयल्लो आसा राधा मोहन सिंग जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणजे सहकार मंत्री तेणी येवपाचें उतर दिल्लें आसा। त्याच बरोबर आमचे देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हेही ह्या हेतून सहभागी जावचे आसात। आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तांकांय आमी आमंत्रण दिल्लें आसा।